कला अकादमी विशीं सगळीं माध्यमां न्यूजपेपर आनी टेलिव्हिजन मिडिया सतत कितें तरी बरयतालीं, करंदाय करतालीं, प्रश्न उपस्थित करतालीं आनी आमी म्हणटाले आर्टिस्ट खंय आहात. जे कलाकार ह्या कला अकादमीक आपले कुळार म्हणटाले, आपली आवय म्हणपी काही कलाकार आसात, ते कलाकार आसात खंय असो प्रश्न आमी सदांच करताले. आनी हें कसलें गोंय, जें गोंय सामकें थंड एक गुळो जावन पडलां अशे तरेचें हें म्हणटालें. कारण हे सगळे आर्टिस्ट लाचार जावन मंत्र्या कडेन कामां मागपाक, मंत्र्या कडेन पयशे मागपाक वतात अशे तरेचोय आरोप आमी करताले. हे आरोप करता आसतनाच काल गोंयान भितर सगळे कलाकार एकठांय जावन तांणी कला अकादमी विशीं एक विशिश्ट भुमिका घेतल्या. इतलीच न्हय, ती भुमिका फुडें व्हरून तांणी कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांचो राजिनामो मागला आनी हो राजिनामो तांचे मुखार मागला. ते बशिल्ले आसतना मागला. हें खूब म्हत्वाचें. ह्याच विशयाचेर आमी चर्चा करतात. हें आंदोलन थंय थांबतलें, फुडें वतलें आनी ह्या आंदोलनाचो निश्कर्श कितें त्या विशीं चर्चा करपाक आमचे कडेन 3 मानेस्तांग आसात. हांव तुमची वळख करून दितां. आमचे मदीं हा देविदास आमोणकार हे नाट्य क्षेत्रांतले कलाकार, दिग्दर्शक आनी कला क्षेत्रांत बरे तरेन काम करतात. आमचे कडेन हा ज्ञानेश मोघे एक नाट्य कलाकार, स्वता एक कला आयोजक म्हणपाक, कला संघटक म्हणपाक आमच्यांनी. आनी आमचे मदीं हा युगांक नायकाक आमी खास आपयले इतल्या खातीर ते गोविंद गावडेचे एक समर्थक. गोविंद गावडेकय आमी कॉन्टेक्ट केल्लो, पूण गोविंद गावडे ह्या क्षणान कितेंच डायरेक्ट उलोवपाक तयार नात. म्हाका देविदास बाब आमोणकार तुजे कडल्यान सगळ्यान पयलीं जाणून घेवपाक जाय, काल तुमी घेतिल्ली बसका, ताका जमिल्ले लोक, तांणी थंय तावान केल्ली भाशणां आनी थंय एका तुमी घेतिल्ले कांय ठराव, ह्या सगळ्याचो अर्थ कितें तें म्हाका जाय तुमचे कडल्यान. धन्यवाद. सगळ्यान पयलीं सगळ्या गोंयकारांक आयज क्रांती दिनाची शुभेच्छा दिता हांगासर. आनी परत एकदा आज गोमंतकान आमकां हांगासर येवपाची संदी दिली त्या खातीर आभार व्यक्त करता. एक तोंड खंय तरी फुटपाक जाय आसलें ह्या विशयाक, म्हणजे कला अकादमीची दुरुस्ती आनी तेजी जाल्ली निंदा नालस्ती ह्या विशयाचेर. तर ती सुरवात हांगाच जाल्ली, हांगाच एक चर्चा जाली आनी तेन्ना एक प्रश्न हांगा उपस्थित जालो की कलाकार कित्याक उलयनात, कलाकार कित्याक न्हिदल्यात अशें आमी डायरेक्ट म्हणलें. कलाकार कित्याक, तर ते कलाकार उलयनात कित्याक, तेजी कारणां सोदपाचो एक यत्न जालो, प्रयत्न जालो. कांय लोक आमी बसले, तेजेर विचार विमर्श केलो. कांय कलाकारांचे आमी प्रत्यक्ष तेंचे कडेन उलोवन तेंचें मत जाणून घेतलें आनी हळू अशें लक्षान येयलें की खंय तरी माजराच्या गळ्यान कोणी तरी घंटा बांदपा जाय, जाल्यार ती बांदपाची आमी ठरयली. आनी काल म्हणजे आमच्या क्रांती दिनाच्या पूर्वसंध्येक एक जी बैठक आपयली, अशी परिस्थिती जाली की ती बैठक जातली काय ना अशी स्थिती एकंदरीत पयलीं दिसताली. म्हणजे आमी थंय 3:30 येयले, आतां रोखडीच हें जाता एक इनमीन 3, 4, 5 अशे कलाकार दिसपाक लागले. आनी म्हणटा म्हणसर मागीर तो गुज्याचो जो सगळो हॉल आसलो, जे सभाघर आसलें तें भरलें आनी एक उर्बा आमकां तितूंतल्यान मेळ्ळी. खरें म्हणजे सांगपाचें म्हणल्यार थंय येयल्ले ते जाणकार लोक आसले आनी जेंकां कले बद्दल खूब म्हणजे स्वताचो म्हणजे तेंची कितें तरी आस्त आशिल्ली, त्या खातीर ते येयल्ले. आनी थंय येयल्या उपरांत मागीर तितून एक बरी गजाल जाली की थंय सांस्कृतीक मंत्री येयलो स्वता जावन. आतां तो कलाकार म्हणून येयलो आसतलो अशें हांव समजतां. आनी तेणेन प्रत्यक्ष म्हणजे आमचें कशें जातालें की आमी कलाकार मेळप, आमी कितें तरी ठरोवप आनी मागीर सरकार कडेन कांय गजाली घेवन वचप. तर स्वता सरकार येवन थंय बसल्या बद्दल आमकां एक कालच्या बैठकीक एक वेगळोच एक आयाम येयलो, ताका एक वेगळें वळण येयलें आनी खूब बरें दिसलें. आमी जे कांय ठराव मांडपाचे आसले ते तेंच्या मुखार मांडले गेले आनी तेतूंतल्यान एक आतां कितें तरी बाबा एक हें जालें की बाबा ह्या गोश्टी खातीर आमी आमच्या हक्का खातीर, आमची कला अकादमी उक्ती करपा खातीर आमी झगडपाक जाय, जावं आमी सरकाराक जाप विचारपाक जाय अशें काल बैठकीन. तूं हे कालची मिटिंगेक वचूना, पण हांवें ती सगळी मिटींग तुवें पळयली, तूं हे जाली. म्हाका तुजें स्वताचें रिफ्लेक्शन कशें, आर्टिस्ट हो फकत नाटक करता घरा न्हिदता न्ही. आर्टिस्टांनी गोंय घडयलां. ओपिनियन पोल जाका आमी गोंयचो एक सामकें मुक्ती लढ्या इतलेंच म्हत्व आशिल्लो ओपिनियन पोल कोणें लढलो? लेखक, कलाकार हेच लोक लढले. राजकारणी तातूंत तर कोण नाशिल्ले. तांणी गोंय घडयलें. ही गोंय घडोवपाची प्रक्रिया म्हाका काल दिसली.
ना आमी येतले एकठांय कला अकादमी फक्त सरकारचे बापायचे तो फात न्ही, तो आमच्या कलाकारांचो फात जालो जाल्यार. आनी आमी आमचे रगत आटयतले, आमी ती कला अकादमी उबरले. ती फक्त स्ट्रक्चर न्ही, कोणें तरी एकल्यान म्हणलें ती आपली आवय म्हणून. सो म्हाका तुजे कडल्यान जाय हे आर्टिस्ट एकठांय आयले, काल त्यांनी आक्रंदन केलें, झगडले आनी हो लढो फुडें व्हरपाचो ताणें निश्चय केला. तातूंतल्यान कितें घडटलें तुका स्वता विश्वास आसा? काल कितें जालें मिटिंगेन की सगळो उजो गोविंद बाबाक टार्गेट करूनच तेजेर सगळो हें जातालो. व्यवस्थे बद्दल कोणी उलोवंक ना. म्हणजे कला अकादमी संबंधीचो घटनाक्रम जर आमी लक्षांत घेतलो की म्हणजे आचारसंहिता जावचो काळ तो प्रेशर येयला कितें करपाचें आनी त्या क्षणा पर्यंत ते रावप आनी वेवस्थीत म्हणजे त्या कला अकादमीक टेंडरा पासून मुक्त करपा खातीर येवजण करून त्या तरेन ते करप, ह्या पासून ते सुरू जाता. आनी हितूर फक्त गोविंद गावडेचो एकट्याचोच हात ना, तर ह्या सबंद सिस्टमीचो आसा. आनी त्या सिस्टमीन कितके बारीक बारीक बाकीचे लोक कोण कोण तेतूर आसात हे सगळ्यांक खबर आसा. पण कोण तरी एकटो जाय. आनी सगळ्यान व्हडलें हें कितें जालें की गोविंद बाब जणू ते स्वताचें क्रिएशन म्हणजे नूतनीकरण जणू आपूण करतलो ह्या आवेशान जो उलयतालो सुरवातीक, त्यामुळे तोच एक टार्गेट जालो. कित्याक तेणी म्हणजे ज्या तरेन तेणी तें ताजमहालाचें उदाहरण दिवप हे उद्धटपणा जाल्लो, हो उद्धटपणा आसलो. पण ह्या उद्धटपणांक लोकांनी म्हणजे कलाकारांनी सारकें हें दिलें. पण खरें जर सिस्टम सारकें जर विचार केलो जाल्यार ह्या भ्रश्टाचारा विरुद्ध आमी लढपाक जाय. कित्याक आज फक्त कला अकादमी एक तेतूलो भाग आसा, पण बाकीची थिएटर्स पळया. तुवें बरो म्हाका प्रश्न विचारलो, बरें तुवें मुद्दो बरो हात घाला की कला अकादमीक जेन्ना तुमी कितें करता तेन्ना आर्टिस्टांक तुमी घेतात काय ना जबाबदार. तुमी जेन्ना व्हडले स्ट्रक्चर बांदतात, व्हडले पूल बांदतात, विमानतळ बांदतात, हजारांनी कोटी रुपयाचो हातून कळटा तेन्ना तुमी एक करतात ते ओके, तुमचे भितर गुड्डलो जावं. पूण जेन्ना कला अकादमी सारके एका वास्तूक तुमी हात लायतात ते मोडपाचें काय तें नूतनीकरण करपाचें, तेन्ना एक संस्था मुखार येता चार्ल्स कोरियाची, ती म्हणटा ना ती स्ट्रक्चर बरें आसा ताचें नूतनीकरण करात, आमकां विश्वासान घेयात. ताजे पयलीं कोण चार्ल्स कोरिया सुद्दां म्हणपाचें बदल गेल्ली. सो ही एक तुजे कडल्यान एक बरो मुद्दो आयलो तो असो की अशे तरेचे स्ट्रक्चराक तुमी हात लायतात तेन्ना त्या वेवस्थेचो भाग कलाकारी जावपाक जाय. बरोबर, एकदम. आनी अशें जाल्लें आसा. आमकां हेच्या पयलीं जेन्ना बाकीचे थिएटर्स बांदताले तेन्ना कलाकारांक व्हरतालो म्हणजे आमचो प्रसाद लोलयेकर आनी अशे कितके तरी दुरुस्ती कलाकारांनी सुचयल्या आनी ती मानून म्हणजे स्वता त्या इंजिनियरांनी मानून ती घेतल्या आनी त्या तरेन तेतूर बदलय घडोवन हाडल्या. अशें जालां. आनी तूं म्हणटा एक बरोबर, गोविंद गावडेन कितें केलें तें सगळेंच आपूण आंगार घेतलें आनी आपल्याक विचारपी कोण अशे तरेचे एक उद्धटपणान ताज्या स्वभावांतल्यान ताज्या उलोवपांतल्यान मुखार येतालो. आमी वतात युगांक नायक हाजे कडल्यान. युगांक तूं ही चर्चा आयकली, ही सबंद काल जी पळय एक राग जो पळय सरकारा विरुद्ध विशेषतः गोविंद गावडेचे विरुद्ध जो व्यक्त जाला तातूंत तुका कितलें समर्थन दिसता, तें कितलें खरें कितलें फट? पयली गजाल म्हणटा ती आमी बरोबर आंदोलन करपी लोक, एकाच आंदोलनांतले लोक, आनी अशें करून आमी केन्ना अशें राजकारण्यांक आपयताले आनी देविदास बाबाक खबर आसा रिकाम्यो खुर्च्यो दवरून सुद्दां आमी आंदोलन केलें. सो काल गोविंद गावडे स्वता थंय हजर आशिल्ले वेगळ्या वेगळ्या रुपान, और कलाकार म्हण और आनी कोण म्हण ताजेर हें जावपाक शकता. पूण एक गजाल दिसली म्हाका की कला अकादमीचो कोण तरी अध्यक्ष आसा जाच्या मुखार कलाकार आपले राग तिडक उक्तावपाक शकता. कांय मेटाफर्स आयले की कला अकादमी आपली आवय सारकी. कला अकादमीचे जे स्ट्रक्चरल आज जो विशय आसा हो फाटले 5 वर्सांचो विशय न्ही. कला अकादमीन गळटी लागता, कला अकादमीचें स्ट्रक्चर पडपा कडेन पावला, हाजो कितलीं वर्सां जालो विशय चलता. आनी खास करून जे आमचे नाट्य कलाकार आनी बाकीच्यो सगळ्यो गजाली आसा, दिनानाथ मंगेशकर हॉल हो स्पेसिफिकली नाट्यकले खातीर बांदिल्लो हॉल. तो 2004 ताजें सिनेमा प्रोजेक्शन थिएटर जालें. ब्लॅक बॉक्स चार्ल्स कोरियाचो जेन्ना विचार करता, चार्ल्स कोरियान ब्रुटलिस्ट डिझायन ह्या संकल्पनेंतल्यान कला अकादमी माडिल्ली. ताजे विचार आशिल्लो की हिस्ट्री स्टार्ट्स फ्रॉम वॉल्यूम 0. ताज्या खातीर ताणें ते राजांगणाचे जे ताणें संकल्पना माडिल्ली आनी ब्लॅक बॉक्स तयार केल्ले. ते ब्लॅक बॉक्स ताची जें कितें आसा तें पळयतना लेट मी स्पीक.
आज जेन्ना म्हणटा की आर्टिस्टांक कन्सल्ट करूं ना, कितले फावट आर्टिस्ट कला अकादमीन गेले ना, आर्टिस्टांक घेवन कला अकादमी उक्ती जाली, कन्सल्ट केले ना. दुसरी गजाल, आज जे लोक सांगता की कला अकादमी आपल्या आवय सारकी देविदास बाब आमोणकार सांगता, तेन्ना 2004 खंयच्या चेअरमॅना हुजीर तुम्ही कॅबिनान वचून ताका सांगपाचें धाडस केल्लें जे आज तुम्ही गोविंद गावडेच्या हुजीर ताचो राजिनामो मागतात. हे स्वागत करपाची गजाल आसा. ना केल्लें तुका कदाचित म्हणजे ह्या पातळीचेर करूंक नासतलें, ह्या पातळीचेर करूंक नासतलें. हाचो रेकॉर्ड आसा. चार्ल्स कोरिया फाउंडेशनाक घेवन आज तुम्ही येदे व्हडलें रणकंदन करता. चार्ल्स कोरिया इन 2004 वॉज इन फ्लॅश अँड ब्लड. वॉज इन फ्लॅश अँड ब्लड. बरोबर. की ह्या गजालीचेर रिकॉर्ड कितें आसा. आय कम्प्लिटली ज्याक एक अल्पसंख्याक समाज गोंयान आसा जाका दिसता की ते स्ट्रक्चर तशेंच उरपाक जाय, प्रिजर्व करपाक जाय, ताजी सँक्टिटी तशी उरपाक जाय, त्या मताचो हांव आसा. कित्याक कला अकादमीच्या बाबतींत वेगळे वेगळे विचार जावपाक शकता, बट दॅट प्लेस इज ब्युटिफूल. ओके ज्ञानेश तूं ताका जाप दितालो. ना बरोबर. हांव आज हें प्रकरण ह्या पातळीचेर येयला की सगळ्यांक आपलो आवाज थंय नमूद करचो पडटा. अशें केन्नाच जावंक नासलें. अशें जाल्लें म्हणजे उदाहरणार्थ तुका हांव म्हाजें पर्सनल सांगता की एक विशिश्ट गोश्ट जाल्ली तेन्ना ती गोश्ट हांव प्रताप सिंग राणे कडेन वचून झगडलोलो कॅबिनान. म्हणजे तरी पण त्याचें व्हडलेपण अशें आसलें की तेणी फुडल्याय वेळा म्हाका आपयलो. अशें म्हणजे अशें जातालें. इतकेंच न्हू तुका अश्योय गजाली सांगता हांव. कित्याक आमी थंय सारके जवळ जवळ 2 वर्सां थंयच काडले, न्हिजताले थंय, खाताले थंय. जेन्ना साद्यो फळयो थंय चेंज करपाचो प्रसंग येयल्लो तेन्ना म्हाका अजुनूय त्या कॉन्ट्रॅक्टराचें नांव याद आसा, वराडकर. हांवें पळयलां की आफ्रिकन टीक वूड थंय हाडप, ते लावप. एक लॉट तेणी परतोय धाडला तो सारको ना म्हणून वराडकरान. आणि आमी विचारला आणि तेन्ना आमी शिकताले. आमी हे सगळे लायटी ते लायताले तेन्ना सुद्धा आमी आसताले. आमकां कळटाले की कितके एंगलान ते सगळे अशें ह्या वेळार जावकच ना. कितले आर्टिस्टांक घेवन सायट विजीट जाल्या. सायट विजीट जावन आर्टिस्टांची मिटींग जाल्या, बाकी सगळ्या जाल्या आसतली, पण गजाली दुरुस्त करूं ना. काल तोमाजीन बाब थंय हजर आशिल्लो. ताणें स्वता सांगिल्लें की मिटींग जाल्ली, ह्यो गजाली जाल्यो, ह्यो गजाली जावना. बरोबर. अमक्यो विशिश्ट थोड्यो गजाली जमना. अशें जायत आसता. पयली गजाल आमी समजुपाक जाय, हो प्रोसेस जो आसा हो रिस्टोरेशनाचो प्रोसेस आसा. करेक्ट. म्हणून स्थापन केली तेन्नाची जी टेक्नॉलॉजी आशी, आतां टेक्नॉलॉजी आतां परत विशय चल्ल्या. साऊंड आनी एकॉस्टीक ह्यो 2 वेगळ्यो गजाली ऑडिटोरियमाच्यो. एकच बिल्डिंग. हांव विशय सोपयता. हो साऊंड आनी एकॉस्टीक जेन्ना आसात, वेगळे वेगळे लोक आसा. साऊंड इंजिनियरिंगाचो सेन्सिटिव्ह प्रकार तो एक्सपर्टा घेऊन गेला काय ना हो प्रश्न आसा. प्रश्न तोच तेका करूंक ना. आता ही गजाल जावपाकूच शकना. म्हाका जर ही गजाल खंयची आवडना जाल्यार ती जावच ना म्हणपाक शकना न्ही. सांगा न्हू म्हाका कोण एक्सपर्ट आसलो थंय. बरें एक सांग म्हाका. आमचो एक सांग म्हाका. युगांग म्हाका एक सांग. 2 मुद्दे आहात पळय. एकॉस्टीक, साऊंड. एका तेंपार कला अकादमीच्या स्टेजीर एक कॉयन जर उडय जाल्यार निमाणे मेरेन तें आयकूं येतालें. आज थंय जवळ जवळ 98% कला अकादमी स्ट्रक्चर तयार जालो म्हणटात. तें उक्तें केलां. थंय जर नाटक किंवा तियात्र जाता जाल्यार साऊंड सिस्टम भायल्यान हाडची पडप. नो, ही चुकीची गजाल. हांव हें करिना, कोणाक स्पश्टीकरण दिना. तुगेले जेन्ना ते तुमगेले हे काडटाले पळय टेंडर आनी ह्यो सगळ्यो गजाली, एन्सिलरी वर्क्सा भितर नवो साऊंडाचे घालपाचे जाले. लेट मी फिनिश. म्हाका फक्त एकूच गजाल ह्या बाबतींत साऊंडाचे हातूंत घालता. नायदर आय एम अ एक्सपर्ट नॉर यू आर एन एक्सपर्ट, कळ्ळें तुका. अँड वी बोथ अग्री ऑन दॅट. एकूच गजाल एकूच गजाल हांव फक्त एकूच सांगता की हो विशय आसा तो स्पेशलायज लोकांनी सोडोवपाचो सगळ्यांक घेवन. इव्हेंटाचो साऊंड वेगळो आसता,
तियात्राचो साऊंड वेगळो आसा, नाटकाचो साऊंड वेगळो ना आसा. पूण एक बाबा एक सांगता कला अकादमी हांव म्हजे गजाल कांय सांगिना. हांव काल चार्ल्स कोरिया फावंडेशन जो थंय एक्सप्लेनेशन दिवपाक बशिल्लो ताजोच मुद्दो काडटा. हांवें ताजे कडल्यान मागलें की म्हाका ब्रीफ. ही वॉज नॉट रेडी टू गिव मी. आतां म्हाका ते युट्यूबार वचून करचें पडलें. ही सेड केम अप विथ 3 ऑब्झर्वेशन्स मागीर पळोवया. जेन्ना चार्ल्स कोरिया फावंडेशन सांगता वी हॅव टू टेक इट सिरियसली. सिरियसली जरी ते स्वताचें काम सिरियसली घेना जाल्यार. ताणें पयलो गजाल सांगलो एकॉस्टिक्साचे बाबतींत. आतां एकॉस्टिक्साचे जे तांणी कन्सल्टंटाची नांवां घेतल्या, सूरी हे आनी ते, आर दे नॉट ऑन बोर्ड? जे आसात बोर्ड आपण सांगता हांव प्रश्न सोल्युशना कडेन मागता. ह्या गजालीच्या सोल्युशना कडेन उलयता. जे तुमी नांवां घेतली सूरी होम आनी बाकी सगळो बोस ह्यो सगळ्यो गजाली, आज जो साऊंड आसा पळय दिस इज नॉट अंडर रेस्टोरेशन. एकॉस्टीक इज तुगेलो साऊंड जो आसा पळय तो वेगळो आसा. आज जो आसा पळय बोस अरिना मॅच जो भारत मंडपाक साऊंड घातला पळय तो घातला. एकॉस्टिकाचें काम वेगळें. नाव बोथ आर इंटरलिंक्ड गजाली. आनी आज म्हाका हाणें सांगूनी तुगेलो देविदास बाब सांगूनी और ज्ञानेश मोगीन सांगूनी की जे तुगेले रवींद्र भवन आनी हांगा सगळे कडेन आसा हो इशू आसाच. बरें म्हाका विचारूं नको ज्ञानेश, म्हाका विचारूं तूं खूब उलयलो युगांक तू खूब युगांक तांणी काल एक इन्क्वायरी मागल्या. हांव तुका तेंच विचारता. ही आतां फाटली वर्सभर जाली इन्क्वायरी मागतात. ती इन्क्वायरी पयली 3 वर्सां लागल्यात. ताजे पयलीं हें काम सुरू 1 वर्सान काम कंप्लीट जावपाचें 3 वर्सां लागलीं. इकोस्टिक्स आनी बाकीचे गजाली ते गळटी हाजे बद्दल खूब तक्रारी येतात. गोविंद गावडे इन्क्वायरी करपाक कित्याक ना म्हणटा? सरकार आयकय हे सरकारान तटस्थपणान इन्क्वायरी कित्याक जावपाक दिवची न्ही? तूं जें कितें म्हणटा आमी कितें म्हणटात वेगळें कितें म्हणटात? आमी म्हणटात इन्क्वायरी. राजूबा इन्क्वायरी हय आमी काल व्हाईट पेपर एक्झॅक्टली सरकार फाटली 3 वर्सां सरकार लिपयता. तुम्ही जर क्लीन आसा जाल्यार व्हाईट पेपर लोकां मुखार दवरा न्ही. आमच्या टॅक्साचे पयशे मोडल्या तुमी. पयलीं टॅक्साचे पयशे. हांव दुसरी गजाल सांगता. आय एम नॉट अ स्पोक्स पर्सन फॉर एनीबॉडी. हांव फक्त हाजेर उलयता, तुमच्या मेरिटाचेर उलयता. फाल्यां इन्क्वायरी जावची, व्हाईट पेपर कोणे काडचो, जे तुमकां अधिकार आसा, जे तुमकां उलोवपाक पुराय अधिकार. हांव फक्त उलयता. हांव फक्त एकाच गजालीचेर उलयता. काल जे प्रश्न उपस्थित मुद्दे थंय मांडले इन्क्वायरी केल्या त्याच गजालीचेर इन्क्वायरी मागल्या. एक्झॅक्टली हांव ती जातली ना जातली हांव सांगता तुका. तूं अशें म्हणू शकना. तूं व्हाईट पेपर जेन्ना मागता तो सरकार मोजो मुद्दो एकूच आसा. तुम्ही आर्टिस्टाच्या नांवा खाला एका व्यक्ती विशिश्टाक टार्गेट करता. एका व्यक्ती प्रोटेक्ट करपाक इतलेच सांगता. चुकीचे वागला पळय जेणे विचारला हुई चार्ल्स कोरिया म्हणून ताका तू प्रोटेक्ट करता. तू ताका प्रोटेक्ट करपाक येयला. तू ताका प्रोटेक्ट करपाक येयला. आमी व्हाईट पेपर सरकारा कडेन मागला. बरं आयकय मातशें हांव ऑर्डर हाडटा. युगांक तूं हांगा ताका प्रोटेक्ट करपाक येवना मरे. आमी सरकाराक आवाज तुवें वाडयला आनी आवाज आमकांय वाडोवंक कळटा. देवदा आयकया म्हाका युगांक एकूच सांग. सगळे आम्ही जेन्ना स्ट्रक्चरल चेंजीस जाल्यो तेन्ना आपली आवय म्हूण कला अकादमी मानपी लोक तेन्ना आवाज उठोवना कित्याक? त्या स्ट्रक्चरल बदल असले त्या बदला बद्दल आणि
कोणाक म्हणजे नेमकी म्हायती नासली आयक सांगता This is in a public land. This is in a public land. Sorry. आणि तू सांगता 2004 आमकां खबर नाशिल्लें आमकां आतां खबर आसा उलोवनी म्हाका की नेमकी खबर नासली पण जेन्ना कळ्ळें तेन्ना खूप जाणांनी विचारला मनोहर चार्ल्स कोरियाक विचारला he was in flesh and blood. चार्ल्स कोरिया गोंयांत आयलो मांडवी हॉटेलान सालगांवकार मेमोरियल लेक्चर जाले आशिल्लो आवाज हांवें विचारलें इट इज ऑन अ रिपोर्ट आय हॅव रिपोर्टेड इट म्हणजे आर्टिकल आसा ताजेर तेन्ना आवाज केलो कोणें आवाज केलो तू आवाज करपी मरे आसा तू ऑब्वियसली आसा म्हाका युगांक म्हाका तुका Obviously आसा. परत हांव तुका प्रश्न विचारता तू हांगा गोवन गावडेची हांव करपाक येवना तू हांगा सरकाराची बाजू मांडपाक येवना हांव सरकार म्हाका तुका आर्टिस्ट म्हणून विचारपाक जाय फाटले 3 वर्सां कला अकादमी रगडटा ताजे बद्दल खूब दुबाव आसात लोक आर्टिस्ट करंदाय करतात आरोप करतात ह्या कला अकादमीचे पळय फाटल्या 3 वर्सांत जें कितें जालां ताजी इन्क्वायरी करची एक आर्टिस्ट म्हणून तुका नांव उमाळो ऑब्वियसली की जी स्पश्टता कला अकादमीच्या कामा बाबतीत येवपाक जाय तो प्रत्येक कलाकाराचो अधिकार आय वूड से कला अकादमी बिलोंग्स टू द आर्टिस्ट कम्युनिटी ऑफ गोवा गुड हाजे कला अकादमीचे जे पालकत्व आसा ते आर्टिस्टांकडे आसा एक्झॅक्टली केन्ना नासलें पण तू म्हणटा अशें आसपाक जाय आसा पालकत्व No, no, शब्द वापरला तुवें. आय एम रियली सॉरी पालकत्व हे कलाकारांकडेच असू जाय चुकीची गजाल आणि त्या खातीर काल गोविंद गावडे आशिल्लो थंय कित्याक त्या खातीर गोविंद गावडे आशिल्लो थंय आर्टिस्ट म्हणून आशिल्लो कोणी ना म्हटलं पालकत्वाचो विषय आयलो म्हणून सांगता बी सांगू नका की पालकत्व कला अकादमी आज फक्त कला अकादमी न्हू ना ना हांव दुसरी गजाल सांगता आर्ट अँड कल्चर विशय न्ही आज तेजो पालक कोण आसा फक्त म्हणजे आपल्याक जाय ते घडटा थंय आर्टिस्टांक आवाजच ना भ्रष्टाचार चलता थंय रॉंग भ्रष्टाचार डोंट पिन पॉइंट पॉइंटच करता आमी हे केन्नाच म्हणून ना म्हणून ह्या हेजेर म्हणटा हांव आतां ह्या व्यासपीठ म्हणजे ही जी जागा आसा हेजेरच म्हणटा हांव 70-80 कोटीचो जो अमाउंट आसा त्या पयलीं 70-80 कोटीचो न्ही 70-80 कोटीचो नाव लेट मी रीड द क्रोनॉलॉजी ऑफ इट कळ्ळें तुका जो अमाउंट सांगता पळय जो घुसपागोंदळ चल्ला ह्या सगळ्या गजाली भितर हे आयकपाक आवडटलें एक्झॅक्टली दॅट इज वॉट हांव मेरिटाचेरूच गजाली उलयता ओके जेन्ना हे स्पेशलायज्ड वर्क म्हणून कन्सिडर जाले कोणें केले हू अपॉइंटेड आयकाय नोडल एजन्सी हे सगळें डिलिंग करपा खातीर डीड यू नो हाजे पयलीं GSIDC कडेन काम केल्लें ही गजाल आय एम टॉकिंग आफ्टर 2004 करेक्ट 2004च्या उपरांत सांगता की दॅट लॉट ऑफ तुगेले स्ट्रक्चरल आनी हाजे जाले 15 सेंटीमिटराचो स्लॅब 65 सेंटीमिटर जालो बरोबर एग्री ओके दॅट इज बिकॉज आनी हांगा तुका चार्ल्स कोरिया फावंडेशन हॅज टू आन्सर दीस वी चार्ल्स कोरिया फावंडेशन आनी ह्यो गजाली करच्यो पडटल्यो देन द मॅटर वेंट की वयर त्यो शेडी घालपाक जाय दिस वॉज ड्युरींग विष्णू वाग्स टायम ओके की अशें चलतालें की सगळो तो डोम घालून तो बंद करपाची गजाल ती हय त्या कावन्सिलान हांवूय आशिल्लो आनी ते आमी डिसिजन घेतलो हय ओके सो GSIDCन कितें सांगलें हेवूय आनी देविदास बाबान सांगूनी की वी आर इनकॉम्पिटंट टू डू दॅट बरोबर सो मागीर ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो 3 कन्सल्टंट म्हणजे सॉरी कन्सल्टंट न्ही स्ट्रक्चरल ऑडिट हे गेले गोवा इंजिनियरींग कॉलेज जेम इन्फ्रास्ट्रक्चर IIT मद्रास तिनूय जे हाणें ऑडिट सांगले की स्ट्रक्चर हे वीक जालो दीस इज इन अ पब्लीक डोमेन ओके सो हाजें स्पेशलायज काम जाय चार्ल्स कोरिया फावंडेशन ओके आनी वेगळे वेगळे रिप्रेझेंटेशन्स केली ह्या गजाली बाबतींत बट कालचे सुद्दां ज्या पद्दतीन चार्ल्स कोरिया फावंडेशनान केस मांडल्या कॉन्क्रीट कांयच ना ह्या सगळ्या गजाली ताणी जेन्ना रिपोर्ट दिलो स्ट्रक्चर वीक जाला बरोबर ह्या वेळार कितें जालें गव्हर्मेंटान देन द गव्हर्मेंट टूक अ स्टँड की PWD नोडल एजन्सीज ओके म्हणून आमी ह्या गजालीक नेमतले ओके सो पयली गजाल खूब जाणांनी कालूय मुद्दो आयलो की GSIDC आसा आनी PWD कित्याक दिले म्हणटात ओके बिकॉज दॅट वॉज अ स्पेशलायज्ड वर्क आमकां लागना
अरे, तुका लागना म्हणजे आमकां मेरिटाचेर उलयता ते लागना म्हणजे कितें उलयता तुम्ही 10 संस्थांची नांवां दाखयता आमकां हांव पयशांची ना ना युगांक म्हाका उलयना युगांक म्हाका उलोवनी तूं हांगा फाटे फोडटा तूं हांगा फाटे फोडटा तूं गव्हर्मेंटाचे 10 डिपार्टमेंट सांगतलो म्हाका लागना म्हाका एक गव्हर्मेंट लागता म्हाका एक गव्हर्मेंट लागता कॅबिनेट आसूं म्हाका एक गव्हर्मेंट लागता तुम्ही 10 कडेन गेले ते म्हाका लागना कला अकादमीचें काम 3 वर्सां रखडलें कला अकादमी अजुनूय सारकी जायना अजुनूय गळटा भितरल्यान उदक येता उलोवपाक दिना हांव फक्त ताजो मुद्दो सांगता बिकॉज ही हॅज रेज दीस इशू कळ्ळें तुका की हो फिगर खंयच्यान आयलो तो सांग तो हां ह्यो सगळ्यो गजाली जेन्ना आयल्यो लिकेज मागीर ड्रेनेज आनी ह्यो सगळ्यो स्ट्रक्चरलाच्यो गजाली कळ्ळें ताका प्रॉपर वर्ड इज अ रेट्रोफिटींग इज अ रेट्रोफिटींग म्हणजे आसा तशें स्ट्रक्चर नॉट अ प्रिजर्वेशन आनी ह्यो गजाली म्हणजे भितरले काडून ते ह्यो गजाली आय एम नॉट अ टेक्निशियन इन टू दॅट द एंटायर कॉस्ट including GST rights and ह्यो सगळ्यो गजाली comes to around 49 crores 57,000 and 57 lakhs or some thousand. म्हणजे सरकारी आकडो This is what the government हे to get. This is what the cabinet decision. पहिली सुरुवातीक हो आम्ही जाणा म्हणजे हांगापर्यंत कोणाचो प्रॉब्लेम नासलो. सो देन मागीर ज्यो तुजे एन्सिलरी काम जे आसा पळय हे तुज्यो लायट्स सावंड्स आनी हे आनी ते इट्स अ टेंडर्ड प्रोसेस दॅट इज अ डिफरंट थिंग दॅट इज अ डिफरंट थिंग प्रॉब्लेम खंयच्यान सुरू जालो प्रॉब्लेम स्टार्ट्स बरोबर म्हणजे ह्या पर्यंत कोणाक काय हे नासले आणि सगळे जाण म्हणजे तेतूनय म्हणजे 2 सायड पडलेल्यो की करपाचें तशें काय ना कलाकारांनी थोडें दिसतालें तशें करपाचें किंवा तशें करपाचें ना थोड्यांक हें खबर नासलें पण काय प्रॉब्लेम सगळे म्हणजे एक प्रकारचे अधिकार त्यांनी जे कोण लोक करू शकतात त्यांच्याकडे सगळ्या लोकांनी मान्य करून घेतले हो पर्यंत बरें आसा मागीर ज्या तरेन म्हणजे वेगळें येयलें की आतां मागीर PWD भितर सरून की हे सगळें आतां वेगळ्या तरेन करपाक जाय ते फक्त तुवें खंयचो वर्ड वापरलो तो रेट्रोफिटींग ते रेट्रोफिटींग न करता ते नूतनीकरण जावपाचें रिनोवेशन जावपाचें हे सगळें येयलें आनी पयशे वाडत आतां नो पयशे वाडूं नये सॉरी म्हणजे पयशे वाडूं नये ते दिस इज 49 crores जे सांगता विच इज इन्क्लुडिंग GST दिस इज अबाउट तुगेले रेट्रोफिटींग करेक्ट ताज्यो गजाली मागीर पयशे वाडले की मागीर ते नूतनीकरण करपाचें पयशे वाडूं नये परत नाही पण आता 95 crores जालो मरे खर्च कोण खंयच्यान आयला 95 crores आज पेपरान आयला कोण सांगता 400 कोटी कळ्ळें तुका खंयचो आंकडो 400 कोटी कितलो तूं आंकडो सांगपाचो कितलो आंकडो नाही राजूभाऊ त्या खातीरूच आम्ही व्हाईट पेपर मागता ना जाल्यार लोक कितले आकडे सांगतले कितें सांगतले ते सरकाराचें काम हांव जे पब्लीक डोमेनान आसा तें सांगता हांव सरकार न्ही बरें ओके कितले पॉयंट इज दॅट तुगेले जे ओवरऑल 10 कोटी जे आसा कळ्ळें दॅट इज फॉर एन एन्सिलरी वर्क्स ओके जे तुजे मायक मागीर तुजे लायट आनी ह्यो सगळ्यो गजाली दीस इज वॉट द स्पेंडींग इज ओके कितले 59 आतां 49 प्लस तुगेले ह्यो आयल्यो आतां मीन वायल थंय हाजें कितें जालें की थोडे थोडे ड्रेनेज आनी हाज्यो ताज्यो कितें आसा पळय बट दॅट इज इन तुगेले हे वर्क कळ्ळें ओके आतां तुजें तें हें तो आतां इशू स्टार्टेड विथ दॅट तुजो तें ओपन ऑडिटोरियम जेन्ना पडलो ताजो डेबरी सेटअप करपाक आनी हें करपाक दॅट इज अ कंप्लिटली डिफरंट प्रोसेस दॅट इज आय डोंट तेजेर आमी उलयत ना ह्यो गजाली हांव उलयता तेजेर युगांक जर रिपेअर केले ते पडले कित्याक कोणी केल्ले रिपेअर तुगे ओपन एअर जे आहा पळय हय नॉट पार्ट ऑफ रेट्रोफिटींग ताजो तेन्ना डिमांड जाल्ले चौकशी करची सरकारान कित्याक करूं ना हांव सरकार तू बरोबर जाय सरकार तू सरकार काल मुद्दे नो दिस इज नॉट अ जोक विच इज गोइंग ऑन जर आंदोलनाची भाशा करता काल जो कितें थंय प्रकार जालो त्याच गजालीचेर हांव उलयतां तुमकां व्हाईट पेपर हे कितें ते सरकाराच्या अधिकार क्षेत्रांत येता फाल्यां गोविंद गावडेच्या आमी सरकाराच कडेन आयकाय गोविंद गावडेच्या ऑफिसा भायर तुमी धरणां करता हांवूय येता तुमच्या बरोबर चल जालें आर्टिस्ट म्हणून तुजो आंदोलक इश्ट म्हणून तूं म्हाका सरकाराच्यो गजाली विचारना काय आर्टिस्ट म्हणून तूं डिमांड आमी सरकाराकूच विचारता डिमांड कर चौकशी उलट हांव ह्या आर्टिस्ट म्हणून फाटले 3 वर्सांचे पळय कितें घोळ जाले वेगवेगळे ताजे नंतर जे कितें डोम कोसळून पडला थंय एक आरोप आसा ते वयर चडून आर्टिस्ट ते कामगार कितें कांय गजाली करताले
वयर थंय चडपाक जायना, थंय वयर हात लावपाक जायना, थंय परत खणपाक जायना, अशे तरेचे कांय संकेत आशिल्ले जे चार्ल्स कोरियान तयार करता. इट्स ए व्हेरी नाजूक स्ट्रक्चर. हय थंय वचून कांय जाणांनी ते चिप्स खंय फोडल्यो, कांय वेगळे तरेन कितें करपाचो प्रयत्न केलो. आतां हें कोणाक खबर आहा कोणाक खबर ना, म्हणून तर चवकशी मागता न्ही. सारकें. बरं आता ते मागीर ती कित्याक जायना चवकशी जायना कित्याक जायना ते लिपता कित्याक? हेचेर म्हणजे ह्या बद्दल तूं कितें उलोवंक सोदता? म्हणजे हेचे व्हायट पेपर जो आसा आनी जो व्हायट पेपर आयक, व्हायट पेपर हो तुका सरकाराची गजाल. दुसरी गजाल हांव तुका एक गजाल हांव हें सांगता, कळ्ळें तुका, स्पश्टपणान सांगता. कला अकादमी ही फक्त वास्तू न्ही. कला अकादमी आयकय, कला अकादमी ही संस्था आहे. आमी तेच म्हणटात, कळ्ळें? आमी तेच म्हणटात. एज अ आर्टिस्ट कम्युनिटी. हय आमी तेच हे म्हणटात. तूं म्हणजे ते कशें सांग, हे सारखे म्हणजे सोयी खातीर वापरप आर्टिस्ट. सोयी खातीर न्ही रे तूं बाई. आतां राजकारणाचे राजकारणाचे विषय नका. कला अकादमी आयकय, कला अकादमी आर्टिस्टा खातीर आहा. हे प्रत्येक चेअरमॅनाचे थंय भाशण आसा. ना, ना. खूब पयलीं पासून हांव chairman न्ही, sorry. ना ना तूं न्हू, पण तूं तेंची भाशा उलयता अशें म्हटलं. ना 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 अरे, हांव आता भाशा इमानदार कलाकार म्हणून उलयता. उलोवपाक लागला. आता- नो 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 आता एक गजाल Artist- एक गजाल ना ना एक गजाल ना स्पष्ट लेट मी स्पीक नाव. कित्याक हो परत विशय तुम्ही गोविंद गावडे आणि अजय गोविंद गावडे आम्ही अजिबात गोविंद गावडेचं ना. नावच अरे, घेऊन अजिबात ना. ना. तू तो वदळच्यान घेता गोविंद गावडे. आता वदळच्यान तुम्ही समजा वदळच्यान जे तुम्ही कालच्यान तुमचो अजेंडा चलता पळय गोविंद गावडे गोविंद गावडेचं हांवें नांवूच अरे, घेवना. आता हांव उलयता. कालच्यानूय घेवना आनी वदळच्यान तूच उलयता. वदळच्यान तूच उलयता. आमी खंय उलयले? आमी फक्त आयकता तुजें. पण हे सगळे गजाली आसा तुजे कितें सांगल्या न्हू, त्यो विश्वास दवरपा सारक्यो थंय कितें घडटा अशेंच दिसना. आर्टिस्ट कला अकादमीच्या कॅम्पसांत नाव लेट मी स्पीक. राव यू हॅड युअर टाइम. नाव लेट मी स्पीक. तूच उलयता. अरे तू फुटेज काढून पळय. म्हाका फक्त आयच्या कार्यक्रमाची फुटेज काढून पळय. तू कितलो उलयला तो आणि आमी कितले उलयले. म्हाका फक्त एक सांग, जे काल जे कितें थंय हो प्रकार जालो आमी सांगता, आमी तेजे फुडें या त्या गजालीचे सोडून हांवें कांयच उलोवना. वॉट यू आर डुईंग हियर. पण तो काल जो उद्रेक आसलो कमी. हांव तर देविदास बाब तुम्ही काल कमी. तुम्ही फक्त 150 लोक आयले. थंय गोंयचो आर्टिस्ट जवळ 1000 लोक येवपाक जाय आशिल्लो. तुम्ही आमी आमचे स्टुडंट युनियनच्या काळान जे पळय कितें केलां, हांव परत तुमचेर आरोप करता. तुम्ही सामके हे जाल्यात, कमी पडले. सामके आर्टिस्ट पळय आयचे आहा न्ही, तुम्ही सामके सरकाराचे पागयेन गेल्यात. तुमकां छाती उरूना, तुमकां एक धैर्य ना. आमी जर आशिल्ले तुम्ही अजूनही आसात, कला अकादमीच्या मुखार तुम्ही कित्याक वचून उबे रावनात रे? जातले 10,000 लोक ती पाळी येतली. 10,000 लोक जेन्ना कला अकादमीच्या मुखार, हांव म्हणलें मरे पयर 2-3 म्हणजे प्रोग्रामांनी आता कितें चल्लां काय म्हणून. आता तू म्हणजे सांगता, म्हणजे तुवें आतां हें सांगलें की जण तुका खबर आसा कशें की जवळ 60 कोटी लोक. चुकीची गजाल. हांव जी गजाल पण तू ना आमी जेन्ना 80-90 म्हणटाले तेन्ना तुवें ऑब्जेक्शन हाडलें आणि तुवें 60. जी गजाल पब्लीक डोमेनान आसा तीच सांगता. हांवें म्हजे कडल्यान आंकडे काडूना. अरे जे तुगेले पब्लिकाचेर आसा तीच गजाल हांव सांगता. पण हे सगळे स्पष्टपणे सरकार किंवा सरकाराचो प्रतिनिधी किंवा एक जबाबदार मनीस म्हणून गोविंद गावडे बाब कित्याक सांगना? जे तुम्ही ताजे कडेन मागणी करा. ना बरोबर. आता खरें म्हणजे तुजो हो सल्लो हेंचे घेवंक जाय. युगांकाचो हो सल्लो आसा की गोविंदा कडेन मागणी हेचो बाब बरोबर. पण ताका कळना हे, म्हणजे आता तो जबाबदार व्यक्ती आहा ताका इतकें कळटा की ताजमहाला सारकें जातलें तेन्ना कशी आशा तो तयार करता. ताजमहाला सारखे जातले तुगेली तो आता खंयच्या हातून घेता आणि ते म्हाका विचारता. ना तुका विचारना. हांव कितें रीड केलां, हांव स्वता कितें रीड केलां तें सांगता. हांव तुका काय विचारना. हांव रीड कितें करता, एक आर्टिस्ट म्हणून, एक रसीक म्हणून रीड करता तें सांगता. वदळच्यान तूं सांगता की हांवच उलयता म्हणून, पूण तुज्या प्रत्येक प्रश्नाची उत्तरां दिली काय ना हांवें. खंयच्या
तुका सांगता आंकडो उदाहरण सांगला म्हाका हांवें. स्ट्रक्चराचे सांगले गजाल तो हांवें. सांगता आणि तू ते सांगता हेय सांगला की आपण जे कितें पब्लीक डोमेनान आसा तेच तेच सांगता सांगता तुका. पण जे पब्लीक डोमेनान फक्त तो आंकडो दिसता तोय बी तो तुजो ना ज्ञानेश पब्लीक डोमेनान आसा ते See, आमी मान्य public- करून चलचे Public- ना, ना, ते ना, authentic. ना, 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 ना. देविदास बाब, इट इज एकूच- ऑथेंटिक एकूच बरें. ना गजाल न्ही. सांगता. आणि एकूच गजाल आम्ही सांगता. त्या खातीर सरकारा कडेन मागला की सांग. बाबा आमकां व्हायट पेपर दी Exactly. सो दॅट आमकां एक्च्युअली क्लियर पिक्चर कितें जाय पळय तें मेळटलें. त्या गजालीचो अजुनूय हे विरोध सगळ्या करिना. बाबतीन काळोखान लोकांक दवरपाक फाटल्यान कारण कितें त्या गजालीचो विरोध करिना. बट- जी स्पश्टता बरें ह्या तुमी गोष्टीक त्या युगांक गजालीचो सपोर्ट करता हे हांव धरून वयता खंयच्या? व्हायट पेपराक कित्याक सपोर्ट करचो ना? करूंकूच जाय हांव तेंच म्हणटा गुड 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 कित्याक support आणि करता? तेच तर मागला तेच मागला न्ही. गजाल आमचो- no, no. आर्टिस्टांनी तेच मागला न्ही. युगांक एक मिनिट युगांक पळय आतां हांव परत तेच सांगता 3 वर्सां जाली कला अकादमी बंद आसा. कला अकादमी हें एक फक्त गोंयचें सेंटर न्ही, इट्स ए नॅशनल सेंटर न्ही, इट्स इंटरनॅशनल कला क्षेत्र. तें बंद आसा. 1 वर्सान जें काम जावपाचें तें 3 वर्सां लागतात. 3 वर्सां नंतरय तें काम जायना. तातूंत भितर कितलेशे फॉल्ट आसात स्ट्रक्चरल धरून ते वेगवेगळे कलाकारांक लागपी हातूंत भितर फॉल्ट आसात आनी एक सस्पिशन निर्माण ना, आनी जालां. आसा. सस्पिशन दोन ना, ना, ना. एक सरकारची क्रेडिबिलिटी, बरोबर एक सरकारची क्रेडिबिलिटी आणि भ्रष्टाचाराचा आरोप, हे 2 सिरियस एलिगेशन. दुर्दैवान हे सगळी जी पार्श्वभूमी असा हय. की बाकीची म्हणजे ज्या थिएटरांकडे असे सहज म्हणजे असे काय म्हणजे कसले गंभीरतेन पळोवप ना. Exactly. सगळी वाट लागल्या वास्को थिएटराची. इवन फोंड्याचे थिएटर सुद्धा अशाच प्रॉब्लेम आसा. लायट सारक्यो ना पण तेजेकडे कोण लक्ष दिना. साखळेच्या आणि एक कलाकार तथाकथित कलाकार एक तथाकथित कलाकार मंत्री असा. हा हांव तथाकथित शब्द वापरता बरोबर. कारण ताका स्वता उमाळो वचपाक किंवा आशिल्लो. एक तथाकथित कलाकार मंत्री आसा कारण तो परत कलाकार म्हणटा आपूण. ना ना तो काल मंत्री काल- आसा. काल काल आणीच सांगले न्ही बरं, आता आमचो निष्कर्ष ना, 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 प्रताप काल- सिंग ना, राणे- कलाकारांचे विशय काल आणीच सांगले की असल्यो काही वृत्ती थंय आशिल्ल्यो आनी अनफॉर्च्युनेटली देविदास बाबा सारको मनीस थंय आशिल्लो वॉज अ पार्ट ऑफ दीस की शिवाजीची नाटकां केली म्हणून कलाकार जायना आपूण खंय सामावले हें करता तें करता. चुकीची गजाली. देविदास बाब कलाकार म्हणून चुकीची गजाल. कलाकार म्हणून चुकीचें गजाल. तुजो इश्ट म्हणून जे तू सांगता पळय जी कलेचे बाबतींत तुका अरे पण आत्मीयता ताका आसा, राग आयला रे. कोणाच्या कलेची जशें तुवें सांगलें तांकां- शिवाजीची नाटकां ही 3 fantasy वर्सां- जावपाक ऐक, ऐक. त्याच्या ऐक. पहिली कलाकार म्हणून त्यांनी काय ऐक, सांगता आमचो- कलाकार म्हणून जो फायदो मिळवपाचो असलो तो तेणीच मेळयला. कोण हा. गोविंद बाबानच. कित्याक आपली नाटकां घेऊन तो 15-15, 20-20 लाख आयक सांगता जेन्ना दुसऱ्या कलाकाराक रिस्पेक्ट दिना न्हू तेन्ना मागीर अशा प्रकारची शब्दरचना जाता. तुगेले दुसरे खंय नाटक घेवन वता ताणें वता कलाकारान नाटक करप न्ही. कलाकार जरूर कलाकारान करप त्याच्यापेक्षा नाटक न्ही. जरूर करप. नाही, त्याने आपल्या कितें पैशात उलयता? करप. बाकीचे कितें? कलाकार करतात तसे आपल्या पैशात No, no, करप. no. सरकारी पैशात सरकारी सरकारी पदाचो पैशात- फायदो घेऊन करप न्हू. सरकारी पदाचो फायदो घेऊन ताजें काय नाटक- जाल्यार ताका एक नाटक सुद्धा करपाक कोणूच दिवचो नसलो अशें नाटक तें. त्याच्यापेक्षा कितक्या उत्तम प्रतीची नाटकां गोंयांत झाली कोणाक संधी दिली. या जेन्ना गजालीचेर- उद्घाटन जालें कला अकादमीचे या त्याच्या त्या गजालीचेर- वर्सा कोण- गोंयचे एक खंयच्या नाटक दर्जाचो गोंयचे कलाकार- नाटक पहिले येयल्ले. खंयच्या त्याच्यातही दर्जाचो संधी कोण दिवंक नासली. कलाकार ते खंयच्या दिवंक ना. दर्जाचो कोण कलाकार कलाकार हे थारावपी प्रमाण आसा. आसात. हे थारावपी आसात. प्रमाण आसा. आसा. ही आसा. कितें हांगा सरंजामशाही चलना की बरोबर, हांव हें सांगतलो, चलना, तो चलना. सांगतलो. ही सरंजामशाही चलता. नो आपण- नो या समाजान आम्ही- या समाजान आपले कलाकार पेट- म्हणून घोषित करपाक प्रमाण आसा. आसात पण ज्या आणि प्रमाणे कोणाक जर तुका जर दिसता हे नाटक न्ही हे सिनेमा न्ही दॅट इज युअर प्रॉब्लेम. हांव नाटक नीट म्हणून ना that पण is तेका your तो- problem. बाकीच्यांची नाटकां न्हू बरी नाटकां बाकीच्यांची जावची. नाटकां बाकीच्यांची बऱ्या नाटकाक संधी कित्याक ना संधी कित्याक ना केन्ना संधी दिवना दिवना. केन्ना दिवना जेन्ना कला केन्ना अकादमीचे दिवना. ओपनिंग असले तेन्ना बऱ्यातले बरे नाटक जावंक जाय असले थंय. आमचे हो, पहिले खरं. येयल्ले- फालतू न्हू. हो मुद्दो. ऐकाय दुसरी हो, गजाल मुद्दो. गोंयचे पहिले येयल्ले नाटक एक नाटक गजाल किमान थंय करा. एक गजाल हांव तुका कित्याक सांगता. जालें ना? एक कित्याक गजाल- सांगता? ना, ना, आणि एक गजाल. आतापर्यंतच्या काळात एकाच नाटकाक 15-15 लाख कोणाक मेळ्ळा गोंयांत. एक फक्त गजाल त्या सांगता. फक्त एकूच एक गजाल तो सांगता. मिनिस्टर असलो म्हणून तेका See, मेळ्ळा this आणि is- तेणी घेतले ते. वो तुगेलो मॅटर आहा पळय कोण कोणच्या नाटकान कोण काम करता कितें करता हो माझो मॅटर न्हू That is- ते सार्वजनिक हो, म्हजो पब्लिक हे matter ते न्हू. आमचे तुका- म्हणजे कलाकार frankly तुम्ही सांगता, म्हणता I am not bothered about it. कलाकाराची हो शब्द नाही, हो, नाही. हे पण हे ऐका. हो सरळ म्हणजे Am I answerable अविश्वास to this? हांगा जाता तयार ना, ना, विषय समजून घे. विषय होच तर विषय हा हो जो स्वार्थ असा तोच तर विषय
स्वार्थाचे विषय स्वार्थ- तुम्ही आता कला अकादमी वयल्यान ना, ना, खंयच्यान ना, पावले? ना, 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 वॉच वॉच जे कितें हांव तुका जळजळ ना, ना, तापय ना, काळजान ना, ते ना, आयलो ना, ना, तुमच्या. पण युगान- कशा युगान- नेमक्या युगान- कारणा खातीर वृत्ती जळटा. डेंजरस आसा युगान- ही वृत्ती डेंजरस आसा कारण आजूय बरोबर, dangerous आसा. आजूय ह्या वर्गात ही दिसता वृत्ती की कलेची dangerous आसा. परिभाषा हे ही- तुम्ही ठरयतले हे म्हणून dangerous आसा. तुम्ही ठरयतले कलेची हांव- परिभाषा कितें आसा ती ना, गुगल- तुम्ही ठरयतले फक्त- कोणे खंयची नाटकां करची आनी करची न्ही कला आणि म्हणटा ती. संस्कृतीक मंत्री ठरयता. मांडार जो कलाकार कला आणि संस्कृतीक मांडार जो कलाकारांनी मांडार जो कलाकार आज खेळ खेळटा ताका तुम्ही कलाकार म्हणून आज म्हणटात आमी. तुमचे प्रमाणे म्हणटात आमी. चोरपाची- बरं, म्हणटात बरं. आमी. युगान- बऱ्या कलाकारांक प्रमाण या देशान कलेची प्रमाण विचारवंतांनी बुद्धिवंतांनी ठरयल्या सारखे हांगा स्टुडिओन बसून न्ही तूच सिद्ध करता की स्टुडिओन बसून न्ही Agree. की तू करता ते नाटक बरोबर. हांव करता तियात्र आणि तू कितें करता ते आपूण तुका मानिना एकदम प्रत्येकाचो बरोबर. वैयक्तीक प्रश्न असपाक शकता हे कलेचे प्रमाण जावपाक शकता ए, थंड राव. Yes, एकूच sir. मिनिट म्हाका हांव मरे उदळ तुका दोन प्रश्न विचारिल्ले एक क्रेडिबिलिटी ऑफ द गव्हर्मेंट आनी भ्रश्टाचाराचो आरोप हे दोन आतां पयलीं ताणें म्हणलें क्रेडिबिलिटी ऑफ द गव्हर्मेंट म्हाका उलोवन हांव हातूंत भितर आर्ट एंड कल्चरल मिनिस्टरा बद्दल जे वेगवेगळे दुबाव संशय तयार जाले हे कित्या खातीर तो मनमानी करता तो एरोगंट वापरता अशे तरेचे आरोप जाले आनी ह्या मनमानी एरोगन्सींतल्यान एका नाटकाक स्वताचेंच नाटक करून तो 12 लाख रुपये जर घेवपाक लागलो ताजी कलाकार म्हणून जे पळय कितें स्टँडींग आहा तें दुबावान येना तूं म्हाका सांग पहिली गजाल म्हणटा ती खंयचें नाटक ताणें सांगलें मरे कितें आसा? कला अकादमीच्या उद्घाटनाक गजाल- आपल्यालेच नाटक करप हे कितलें समा गजाल पहिली गजाल तुगेले जो ताणें विशय काडलो की आपूण करता तेंच नाटक कोणी तो करता तो गोविंद गावडे कला आणि सांस्कृतिक बरे नाटक आणि वाईट नाटक हितून फरक आसा कला अकादमीचो अध्यक्ष जावच्या पयलीं आनी आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर जावच्या पयलीं करून दी गोविंद तेका गावडे नाटकां. नाटक गांवांत करिनाशिल्लो गांवांत ताका करून कला अकादमीची इनामां मेळनाशिल्ली कला अकादमी- जागराच्या मांडार चडनाशिल्लो चलतालो आर्ट एंड कल्चराची नाटकां करिनाशिल्लो करतालो ग्रांटांतल्या. पण तो सामान्य कलाकार असलो रे तो तुझो हे तुझे परिणाम जे आसा पळय, कलाकार असले त्या ना, जोडटा गोंयच्या एका नाटकाक पहिली गजाल- महाराष्ट्रान पहिले प्राइज मेळ्ळा कोण? हे एक मिनिस्टर म्हणून ताका लक्षात येवंक जाय असले कोण? आणि तांकां तेणी कोण? संधी दिवंक जाय असली तो व्हडलो जातलो असलो कोण केदलो व्हडलो नाटककार जो आसा पळय ते आमी युगांत नायक और ज्ञानेश मोगी और देविदास आमोणकर बसून हांगा ठरोवपाक एग्री शकना. लोकांनी ठरयला लोकांक खबर आसा रे लोकांक आमी खबर ठरोव ना आसा. ठरोव लोकांक खबर आसा खबर आसा आमी कितें ठरयतले हांगा बसून बरें ना, राजू आमी- बाब आसा. आमी- देविदासाक मातशें उलोवनी ताका उलोवपाक तुमी दिनात सांगात देविदास बाब हे इतली सगळी चर्चा हातूंतल्यान दोन प्रश्न परत आयले जे तुमचे कालचे चर्चेन भितर आयले हय. ते अशें की गोविंद गावडे आपण कलाकार म्हणटा तेन्ना लोकांकय बरें दिशिल्लें तो कला अकादमीचो अध्यक्ष जालो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर जालो पूण आतां पळय ज्ञानेश मोगेन जे वेगवेगळे प्रश्न ताज्या एकूण वेव्हारा हो कुंपणान शेत खावपाचो प्रकार जालो ना, ना, जितली- तो जितली- वेगळा एक मिनिट ना, 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 हांव फक्त एकूच विचार- राव रे. कारण- तू गोविंद गावडेक समर्थन ना, करता. ना, समर्थन कित्याक करिना. समर्थन करता? समर्थन करिना आज प्रमाणाचो विशय आयलो म्हणून सांगता कळ्ळें जे हांगासर बसल्या पळय ते दोगूय नाटककार हांव मान्य करता I respect. व्हडले नाटककार ताका बाई व्हडले म्हणटा, ताका बाबा नाही, नाही, म्हणटा. बारीक न्ही हा व्हडले नाटककार. सगळे मान्य व्हडले नाटककार ना, मान्य ना, करपाक आज दर्जाचो प्रश्न आयलो म्हणून सांगता हय. की फाटली कितलीशीच वर्सां अरे ताका उलोवपाक दी रे मातसो तरी. म्हाका फक्त एकूच मुद्दो जाय बरं. हांव सोंपयता बरं, ओके. बिकॉज आय डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू दीस डिस्कशन ओके. जी हाराकिरी तुम्ही करता पळय ह्यो गजालीच्या बाबतींत ओके. दिस इज नॉट फेअर ही उल्लडबाजी चल्ली ओके. कळ्ळें पहिली गजाल तुगेले आज जे तुम्ही स्कूल ऑफ ड्रामा आनी ह्यो सगळ्यो गजाली जे म्हणटाले आतां प्रमाणाचे उलयता हय. आतां प्रमाणाचे उलयता हय हय उलय की ह्या गजाली खातीर कितें रिकॉग्निशन खंय आशिल्लें केदी कला अकादमी बरें कळ्ळें आवय सारकी हे सगळे हाज्यो गजाली बरें मागीर आज कला अकादमीचे कॉलेज ऑफ थिएटर जाल्या ओके कोणे केली कोणी केली कोण केली कोणे केली कोणी केली सांग. हांव सांगता ह्या बाबतीत एकोणीशे नव्वदाच्या पेंडिंग आशिल्ली गजाल अरे मागीर ती रिपर्टरी बंद कोणी केली 1990 बंद कोणी केली 1990 ही गजाल हांव सांगता ही गजाल आणि याचो इतिहास आमकांय खबर आसा केन्ना सुरू जाल्लो तो 1990 थोडे जाण हे खबर आसा
राजूबाब मुद्दो असा कला अकादमी कोणी बंद केली कला अकादमी 3 वर्सां बंद कोणी केली हो जो सांगता पळय इंटर कॉलेज 3 वर्सां कला अकादमी कोणी बंद केली ह्यो गजाली सांगता ह्यो गजाली ज्यो तुम्ही सांगता पळय हो कलाकार न्ही तो कलाकार हांव न्ही म्हणना. प्रमाणा बांधपाक तुम्ही कितें केले हांव म्हणटा हांव कलाकार तेन्ना रिकॉग्निशनाचो जेन्ना विशय आयलो तेन्ना कोणे तो दसाक लायलो ना खंयचो रिकॉग्निशन खंयचो की आमच्या भुरग्यांक जे हांगा थिएटर शिकता व्हॉट इज अबाउट दॅट रिकॉग्निशन याचे काम जवळ जवळ 1990च्यान हे चालू आशिल्ले काय ना UGC करप काय आनी कितें करप युनिव्हर्सिटी करप काय आनी कितें करप आनी कितल्यो पिळग्यो गेले आमच्यो भुरग्यांच्यो कितल्यो पिळग्यो गेले राजूबाब ऑब्वियसली जे कोण आशिल्लो जो राजूबाब आम्ही कला अकादमी सोडून भरतेकडे पावल्या ना मातशें आम्ही कला अकादमी सोडून दुसरेकडे पावले मागीर त्याची परिस्थिती कितें जाल्या ती पळय आमी मातशें कला अकादमी कडेन येवया बरं ओके आमी मातशें कला अकादमी कडेन येवया हे मुद्दे गरजेचे इतल्या खातीर आशिल्ले हांवें सरकारची क्रेडिबिलिटी म्हणली आनी सरकारची क्रेडिबिलिटी जेन्ना म्हणटात आर्ट एंड मंत्र्याचो वेव्हार अशे तरेची चर्चा ही जावप गरजेचीच आशिल्ली सामकी गरजेची. कारण काल तुमी जे पळय कितें कांय ताणें मुद्दो काडलो काल तुमी सगळे जे गेल्ले ते एकाच मनशाक टार्गेट करताले म्हणून एकाच मनशाक टार्गेट कारण तो संशयाच्या भोंवऱ्यां भितर आसा आतां तूं मुद्दो परत तुजे कडेन हांव येता देविदासलो ही सगळी चर्चा पळय जी आज चल्ल्या ह्या चर्चेंतल्यान तूं निश्कर्श कितें काडटा आनी तुमच्या आंदोलनाची दिशा आतां एक तर आमी मागला सरकारा कडेन की आमकां बेगींतल्या बेगीन आमची कला अकादमी जशी आशिल्ली तशी दिया करेक्ट 3 वर्सां कला अकादमी बंद आसा हय. ह्या 3 वर्सान आमचे कल्चरल हितूंतल्यान म्हणजे सांस्कृतीक दृश्टींतल्यान जर विचार केलो जाल्यार कितलें नुकसाण जालां हेजो हिशोब कोणी केला सामकें हेजो खरें. लेखाजोखा कोणी केला सामकें खरें आमची अगट राज्यनाट्य स्पर्धा बगट राज्यनाट्य स्पर्धा तुम्ही शिफ्ट केली एक गोविंद गावडेन वेली एक प्रमोदान वेली हय कळ्ळें न्ही माननीय मुख्यमंत्री हय सो थंय दोनूय चल्ल्यो बरें आसा कांय प्रॉब्लेम ना इंटर कॉलेजिएट्स इंटर स्कूल्स ह्या हितूंतल्यान बीज जे पडटा पळय म्हणजे कलेचें आमचे कलाकार थंयसरल्यान जे घडटा पळय ते कित्याक बंद जाले 3 वर्सां ते खंय आसा ते कित्याक ना आनी ताका जबाबदार कोण गुड सो म्हाका तूं एक सांग कला अकादमी फाटल्या 3 वर्सांची पळय बंद पडली तातूंत भितर जे कितें लॉस जाले हे एक लॉस जालें दुसरें स्ट्रक्चरल जे पळय गोंदळ घालप 3 वर्सां खातीर कारण जितलें काम वाडत वतात जितले दीस चडत वतात खर्च वाडटलो ह्याका जबाबदार कोण ते युगांकान आमकां अस्पश्ट जे 65 कोटी पर्यंत हाडून दवरला आतां जेन्ना प्रत्यक्ष बिल येतलें हांव प्रत्यक्ष राजूबाब हांव एक रुपाक सांगू तुमकां ह्या सगळ्या प्रकरणान एक कोलो आसा पूण लाणग्याक दिसता की आपूण वाघ म्हणून आनी तो बेश्टो लोकांचे फशी पडटा येवन अशी परिस्थिती जाल्या तो कोलो ओपन जावपा जाय ना पूण हे कोलो ओपन करपाचें काम कोणाचें युगांकाचें न्ही ना ना आमी मागतात आमी कलाकारांनी त्या कोल्याक लोकां मुखार हाडूं जाय तुका एक सांगता राजकारणांत भितर कोले आसतात शिव आसतात लाणगे आसतात सगळे असतात तुमच्या कलाकाराची एकजूट ही खूब म्हत्वाची सारकें आमकां पडून वचना कोले येवन कितें करतात कोण खंय गिदाडे खंय येवन बसल्यात आनी कला अकादमी कोण तोच मारता आमकां जाय ती स्ट्रक्चर इमिजिएटली तयार जाल्लें एका अर्दान दुसऱ्या अर्दान जें कितें जालां फाटल्या 3 वर्सांनी ताजी श्वेतपत्रिका आनी चवकशी ही श्वेतपत्रिका सामकी कितें म्हणटा ताका आनी ती कोण तरी ते फाल्यां जेन्ना जेन्ना आवरोप जालो न्ही PWD रिपोर्ट दितले म्हणटात अरे PWD तुमकां जाय तशे रिपोर्ट दितले आमी मागतात हायकोर्ट जजा कडल्यान इन्क्वायरी हे खरें काय ना सामकें म्हणजे एका टायमार आनी ते जर क्लीन आसा जाल्यार कित्याक वचना ते तांकां काल गोविंद गावडे जो थंय येवन बसलो तो म्हणटा तो कलाकार म्हणून येवन बसलो आतां गोविंद गावडे जर खरो कलाकार आशिल्लो जाल्यार ताणें तुमचे कडेन त्या ठरावा बद्दल कितें तरी उलोवपाक जाय आशिल्लें आपूण गाडी घेवन येवनाशिल्लो सरकारी तो जर समजा प्रायवेट मेंबर एक कलाकार म्हणून आयला ती म्हणजे मंत्री पदाची आपली जी झुला ती तो सकयल दवरून आयलो वयर तेन्ना ताणें कलाकार म्हणून ताणें इन्क्वायरी कलाकार म्हणून ताणें मागपा नाका आशिल्लें बरोबर आनी तो जेन्ना मागना तेन्ना आपली जबाबदारी ताजी जबाबदारी खंय वता बरोबर आज आमी तेन्ना ताका इन्क्वायरी चर्चे खातीर आपयलो ना आपल्याक ताजेर कांयच उलोवपाचें न्हय तेन्ना संशय वाडटा
आणि सरकारान म्हणून आमी म्हणटात सरकारान खंयचे तरी हायकोर्ट जजाच्या अंडर ही इन्क्वायरी जावपाक, कारण दीस इज अ व्हेरी बिग स्कॅम. बिग हे पणजेचे आनी हे पयशाचेच न्ही हांगा सांस्कृतीक सांस्कृतीक रास गोंयच्या कलेचो फाटल्या 3 वर्सांत जाल्ले पयलीं लुकसाण आसा ताजे न्ही. आनी कारण ह्या 3 वर्सांत ज्यो पळय पिढयो गोंयच्या कलाकारांचे जे कितें तरी नवे अभिनव प्रायोगीक गजाली करपाक 3 वर्सां गेली न्हू, म्हणजे 3 वर्सां आमी कला कडेन 3 वर्सां शिकताले. त्या 3 वर्सांत फक्त कॅन्टिनान बसून एकमेकाक डिस्कस करून जे रिचनेस येयली न्हू आमकां, म्हणजे एकमेकां ते रिचनेस कितक्या तरी एका अख्ख्या पिढीन आज म्हणजे तेच्या पासून ते वंचीत जाल्या. हांव फक्त एकूच हातूंत हें कांय ना की वॉट वी लॅक इन गोवा इज दॅट अ सिरियस आर्ट कल्चर. करेक्ट. की जंय एक आर्टिस्ट कम्युनिटी म्हणून एक स्वताची भुमिका घेवपाक जाय ह्या सगळ्या बाबतींत. करेक्ट. हांव तुका हें सांगता की दीस इज नॉट समथींग पॉलिटिकल आनी ह्यो सगळ्यो. बरोबर. बट आर्ट एज अ मुवमेंट. आतां दुसरी गजाल सांगता, कला अकादमी, वेन वी टॉक अबाउट कला अकादमी वी लव दॅट डिझायन, बट एज अ आर्टिस्ट कम्युनिटी वी हॅव टू ऑल्सो थिंक की कला अकादमी उपरांत स्थपतशास्त्रान दाखोवपा सारकें गोंयांत कितें आसा. वाय आर्ट एक जी वास्तू तयार जाता पळय ती आर्किटेक्ट तयार करना, आर्टिस्ट तयार करना, तो मुवमेंट तयार करता. बरोबर. सो एक गजाल आसा, हांव तुका परत हे सांगता की तुका स्कूल ऑफ ड्रामा आनी थिएटरांनी हो जो मुद्दो जो आशिल्लो पळय इतलो ते प्रलंबीत कित्याक उरलो इज बिकॉज की वी डू नॉट हॅव अ सिरियस आर्ट कल्चर जर आर्टिस्ट येतले आनी आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून कितें तरी प्रेशर तयार ना. म्हाजो अनुभव वेगळो आसा. आनी दुसरें ना हांव फक्त तुका एक सांगता की आज सुद्दां कला अकादमीचो जो विशय आसा पळय इट इज नॉट अबाउट तुगेले रिनोवेशन आनी हाजेर सोंपचो नाच. बरोबर. की कला अकादमी कडल्यान कितें वेगळ्यो अपेक्षा आसा और खंयच्या गजाली खातीर त्यो वापरपाक जाय. आज कला अकादमी इंडिपेंडंट असो विचार करू नका की ह्या व्यवस्थेन कित्याक हांवें सुरवातीक व्यवस्था म्हटली. आज आमी आमचे रस्ते पळयले, आज आमी बाकीचे सगळे जाल्यार ह्या सगळ्या हेतूर की तांकां खंयचेच म्हणजे तेजे कडेन खूब सिरियसली पळोवपाचें. एस्थेटिक्स आज एस्थेटिक्स म्हणटा ते म्हणजे एक तेजे एक आसा, एक सौंदर्य शास्त्राची जाणीव आसा. आज आमी प्रत्येक बाबतींत हेचें डिग्रेडेशन जाताना म्हाका एक प्रश्न म्हजो प्रश्न हेचे कडेन आमकां पॉझिटिव्ह जायना. एक प्रश्न, कला अकादमीचो अध्यक्ष कोण आसचो, मंत्री आसचो काय ना? मगर तुका प्रश्न तूं दिना. म्हाका देविदास तुजे कडेन प्रश्न, कला अकादमी ही डिबेट आमी एक विस्तृत डिबेट घेतले. फक्त कला अकादमींतलो दुबाव आनी भ्रश्टाचार होच ना. आमी फुडल्या 50 वर्सांची गजाल उलयतात. कला अकादमीचें अध्यक्षपद तुमी मंत्री कला अकादमी कोणाकय दियात, कला अकादमीचें अध्यक्षपद कोणा कडेन आसचें? ते एक जाणकार आनी कलाकार म्हणजे कोण तरी वरिश्ठ कलाकार या कलाकारा कडेन आसले जाल्यार खूबच बरें जातलें. कारण अशा प्रकारचे मागीर ते म्हणजे रस्त्या खातीर जी कितें गणितां करतात पळय ती गणितां कला अकादमीन येवची ना. इनफॅक्ट ही सगळी रवींद्र भवनां बी जी आसा पळय थंयसर कितें केलां तेंच्यांनी जो म्युन्सिपाल्टीचो CEO आसा जावं थंयसरलो जॉयंट मामलेदार जावं मामलेदार कोण आसा तांकां काडटा आनी ते मेंबर सेक्रेटरीचो पोस्ट दिता. तो मेंबर सेक्रेटरीचो पोस्ट दिता. तो तुमी कित्याक कलाकाराक दिना? कलाकार त्या वाठारांतल्या कोणा कलाकाराक हाडान थंय बसया मरे. तो ताका त्या म्हणजे ताका त्या कलाकाराच्या अंतरंगांतल्यान तो त्या वास्तू कडेन पळयतलो आनी तिका मागीर तें सांस्कृतीक स्वरूप जें येवपा जाय पळय तें येतलें. हांगा सगळें सरकारी मेंबर सेक्रेटरीक थोडे एडमिनिस्ट्रेटीव ज्ञान आसचें पडटा. हांव अशें म्हणटा गोंयच्या कला आनी संस्कृती खात्यांत आमी जेन्ना भितर सरतात तेन्ना आमकां शेकड्यांनी लोक दिसतात. राजीव बाबू एक सांगू तुका, शेकड्यांनी एक सांगू, विनायक खेडेकर मेंबर सेक्रेटरी आसलो पळय तेन्ना कला अकादमी जितली म्हणजे बाकी ती गणितां म्हाका तेजें पडलेलें ना, पूण कला अकादमीन कलाकारांक थंय मान मेळटालो. कलाकार म्हणून एक कन्सिडरेशन आसतालें. इवन आमी रुद्रेश्वरा आमची जी संस्था शांतीनेज आसा आमचे कडेन जागो नासलो रिहर्सल घेवपाक. कला अकादमीन वचून आमी पडलेले आसताले. थंय आमकां सगळ्यांक ती मुभा आसली. मागीर ती कॉर्पोरेट म्हणजे तिका कितें कॉर्पोरेट स्वरूप प्राप्त जालें. थंय मागीर लॉनार वचपाक दिनाशिल्ले तेन्ना गोविंद गवडे नाशिल्लो. आमी लॉनाचेर लॉनार वचपाक दिनाशिल्ले, बाथरूम बंद करून दवरताले. दॅट वॉज अ व्हेरी क्लोज, दॅट वॉज खूब चुकीची गजाल आशिल्ली कळ्ळें. बट तेन्ना
म्हणजे नाव घेवपाचें जाल्यार विष्णू वाघाच्या काळा पासूनही सुरवात झाली. तेन्ना एक जाली अख्खो रूम आपल्या खातीर दवरप, बेडरूम करप तो, जाणा. आणि तो दवरप म्हणजे कलाकारा खातीर ते उरूकच ना. हे तेन्ना पासून सुरवात झाली, ते अजूनही चालू तो आसा. कलाकार आयल्यारय असं डिक्लेरेशन करतात. हांव तुका सांगता की सगळे प्रायवेट, म्हणजे थंय कोणी वचप ना, हे करप ना, थंय करप ना, सांजचे 7 जातकच बसप ना. रे आमचे रात्री 9 जायसर डिस्कशन करत म्हाका दिसता आमी कार्यावळी सोंपोवया. पण तुमी जी पोटतिडकीन उलयल्यात न्ही, हांव तुमची कदर आनी तुमची तोखणाय करता. निमाणें कशें जाण न्ही, जे काल तुमी केले ही फक्त सुरवात अशी म्हणून आमी पळोवया. सुरवात म्हळ्यार कित्या खातीर जाणा, ना ना सुरवातूच ती. तुका हांवें सांगलेलें हांव ही कित्याक सुरवात म्हणटा आयक सांगता. कारण निमाणें पळय, कलाकार सुद्दां तुवें 2-3 नांवां घेतलीं. कलाकार सुद्दां ह्या संस्थेन जेन्ना वतात तांकां जर स्वता एक भान नासत आनी सिन्सियरिटी भितरल्यान नासत, ते तेजी वाट लावंक शकतात. पळय तुमच्या रिपोर्टराक कित्याक भितर घेतलो ना? नेने थंय गेलो कितें तरी एक हें पडलें म्हणून, ताका कित्याक भितर घेतलो ना? तेच ते जालें कितें पळय, दुबाव जे पळय दुबाव आनी क्रेडिबिलिटी कला अकादेमी संदर्भात हांव परत एकदां उच्चार, कला अकादेमी संदर्भात जे कितें फाटल्या 3 वर्सांनी घडटालें तातूंत भितर दाखयली पळय खूब आशिल्ली. ते लिपोवन दवरपाचो प्रयत्न जालो, जे कितें जालें ताका फटी सांगपाचो प्रयत्न केलो, आनी हें सगळें सांगपाक छाती मुखार काडून गोविंद गावडे आसतालो. म्हणून काल लोकांनी गोविंद गावडेक टार्गेट केलो. तूं आसा मरे, तूं जाप दी. आनी हांव तितलेंच म्हणना, हांव तुमचे कडेन फुडें तेंच उलयतां की जो मेरेन तुमी कलाकार पोटतिडकीन मुखार सरचे नात, जो मेरेन तुमी कलाकार दाखोवन दिवपा नात की आपल्या कडेन कापास्ता जा, तुमी मेतेर जायनाकात. आनी तो मागीर कला अकादेमीचो अध्यक्ष कोणूय आसूं, प्रताप सिंग राणे आसूं, तो विष्णू वाघ आसूं किंवा गोविंद गावडे आसूं, तुमचे कडेन एक अजेंडा आसपा जाय. तो अजेंडा असो की तो एजेंडा फुडले 50 वर्सांची बाज उलयता. तुमकां कसली नाटकां करपाक, तुमकां कसले तरेची कला अकादेमी जाय, आर्ट एंड कल्चरा कडल्यान फंडींग कशें येवपा जाय, हें तुमचे कडेन जाय न्ही. खरें काय न्ही. अनफॉर्च्युनेटली असलो महासंघ आमचे कडेन गोंयांत ह्या राजकीय व्यवस्थेन हें जावप खूब डिफिकल्ट. हांव सांगता कशें सांगता इट इज द आर्टिस्ट हू डिसायड द पॉलिटिकल कोर्स. जालें अशेंच फक्त बंगालान पळय कितें चल्लां, केरळान पळय चल्लां. हांव तें म्हणटा, गोंयान ओपिनियन पोलान भितर तुमी जे करूं शकतात एक 50 वर्सां पयलीं, 50 वर्सां नंतर तुमचे भितर शिक्षण जालां, तुमचे भितर परिवर्तन जालां, तुमचे भितर एक शक्ती आयल्या, तुमी आर्थीक नदरेक प्रबळ जाले मरे, तुमची कला आज भायर वता, तोखणाय जाता. कलाकार आनी इल्लो फोर्सफूल जावपाक जाय आशिल्लो. आयच्या वेवस्थेन कित्याक जायना? कित्याक सांगता तुमचे कडेन हांव आतां पॉलिटिकल उलयता, तुमचे कडेन जर सरकार उडोवपाची, सरकाराक भिवोवपाची, मंत्र्याक उडोवपाची ताक जर आसत आनी कलाकार ना जाल्यार आनी कोण आसतली? गोंयच्या बाबतींत हांवें पळयलां, म्हणजे की आतां तेणी केरला आनी बंगाल थंयचें उदाहरण दिलें. हे आमचे येदेशें आसा. प्रत्येक जाण आतां सांगता म्हणजे आर्ट म्हणजे विशिश्ट मंत्र्याचें विशिश्ट हें आसता की हांगा तेच आपलेच वरीस भरतात. हांगा आतां इतको आर्टिस्ट आसा, एक थोडीशी कम्युनिटी, धाकटीची कम्युनिटी आसा, आनी इतकें आसा. आनी तेच्या पयली गजाल ही सांगता हांव की आमकां राष्ट्रीय पातळीचेर सतत, म्हणजे जसो मकरंद साठे आसा, अतुल पेठे आसा, किंवा ह्या लेवलीचे विचार करपी आनी ते मांडपी आनी त्या तरेचे आमी डायरेक्टर म्हणून जेन्ना काम करतात तेन्ना खंयचो तरी स्ट्रक्चराक फक्त आकार दिता, तो ओरिजिनल विचार नासता. हे ओरिजिनल विचार करपी आर्टिस्ट आमचे कडेन अवघे आसा. इतल्यान हांव इतल्यान कार्यावळी सोंपयता. तुमी तिगूय जाण मानेस्त हांगा आयले, देविदास तूं, ज्ञानेश मोघे, जाका आमी एक बरो कलाकार म्हणून वळखतात, तुजे भितर एक पत्रकारितेचें अंग आसा. सो तूंय आयलो आनी युगांक तुवें किल्लो बरे तरेन लडोवपाचो प्रयत्न केलो. हांव अशें म्हणून तुजेंय अभिनंदन करया. कारण निमाणें कशें आसा की सरकाराचे कोण तरी एक प्रतिनिधी आमकां जाय आशिल्लो. तूं जरी सरकारी नासलो पूण आमी आवडटो तसले कलाकार, तूं गोविंद गावडे हें आमी जाणात. पूण ताजे बाबतींत तूं आयलो आनी तूं एक बाजू मांडली. ती बाजू ना जाल्यार ही एकतर्फी चर्चा जावपाची. तर तुकाय आमी धन्यवाद दितात. आनी म्हत्वाचें परत एकदां सांगता, कलाकार समुदायाक, कलाकार समाजाक एकठांय येवचें पडटलें. कलाकार समाजाक वेगवेगळे गोंयच्या हितरक्षणाचे स्टँड घेवचे पडटले. कले संदर्भात फुडल्या 50 वर्सांची एक भुमिका तुमकां तयार करची पडटली आनी भुमिकेचेर तुमकां थार रावचें पडटलें. पळयत रावात गोमंतक TV.